मंगलम. सगळ्यांक नमस्कार. आता आमगेले पर्तगाळी मठाचे 550 वर्साचे एक आमगेले कसं एक प्रोग्राम आसकी एकदम उट्टू लोक उत्सुक जावंगीन आसाची आणि दिवसोन दिवस ताजी पब्लिसिटी हे वाढत आसाची. आम्ही राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर जाताना कशी एक लोकांना एक वैभव दाखयल की उत्साह दाखयल की सेम टाईप आमगेले GSB कम्युनिटी येता सारस्वत कम्युनिटी येता ताजेकिना चड एक उमेदी येता आसाची. आम्ही येद्द व्हड प्रोग्राम आणतो मस्त नवं डिविजन आसाचे तांतू आम्ही अकोमोडेशन आणि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आम्ही पळोवंक येता आसाची. आतां पयलीं आमकां दिवसाक 30-40 फोन येता आशिल्ले. आतां आमकां 2-2 फोन दवर घेवन 24 hours फोन घेवपाक त्या नमून येता आसा. ते उत्साह लोकांना पळयले रे आम्ही कसं लेखील की ताजेकिंता 1.5 पट चड लोक येवत नमून आसा आणि शांतो लोकांक एक तोंदर जावचें ना म्हणून आम्ही एक कसं करता आसाची अकोमोडेशन आणि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंटाचे म्हणल्यार एक संक्षिप्त एक 2 उत्तर सांगता. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार आम्ही अकोमोडेशन आम्ही जुलैच्यान चाल केल्ले. आमकां कोणाक आतां पळय मठान तूं येद्द व्हड मठान तूं आमकां एक 600 वॉलंटियर्स आसाची. कोण ते इकर दीस हांगा कंटिन्यू सेव करता आसा की तांकां आनी एक अरावंड 400 भटमाम आनी एक 100 ते 125 आमगेले रांदपी तांकां कुटूंब मठा भितर अकोमोडेट केलें. आनी ते आशिल्ले रूम्स कसो आसा पळय तांणी ते डोनर्स उरतात. ते डोनर्स आसा म्हळ्यार की तांकां पयले हाजे प्रकार तांकां डोनरांक दिवचें पडटा. तशें न्हू आमकां मठा भितर कसं एक लोकांक आयल्याक राबोवच्याक सद्याक हे फंक्शना टायमार प्रोविजन ना म्हणून कसं केलें. आतां हे क्वेश्चन मस्त लोक विचारता आशिल्ले आमी मठान तो राबीत वे म्हणून आमगेली इच्छा आसा की स्वाम्याली बी इच्छा आसा की म्हळ्यार स्वाम्यान इतलो बांदिल्ल्याची फाल्याक लोकांनी येवका हांगा राबका 4 दीस मठान राबोवन वचका आनी हो आमगेले संस्कार वाडत वचका म्हणलें आसा. बट आतां हे 10 दीस एक दिसा प्रोग्रामान तूं हे इतलो लोकांक हांगा ऑलरेडी राब देखून आमी कसं केलें एक म्हणजे भायर आतां मठ कसं आसा आमगेले मठा आजू बाजून रान आसा देखून एकदम मठाक नाल्यार मठा लागीं जाय हे म्हणटा पळय मठा लागीं हांगा सुविधा ना. हांगच्यान एक 10 ते 12 किलोमिटर दूर काणकोण म्हण आसा. काणकोण हे एक टुरिस्ट प्लेस. थंय कसं केलें की म्हळ्यार आमकां सादारण कितले हॉटेल पॉसिबल आसा की ती हॉटेल आमी मठाच्यान पयशे दिवन पयलें बूक केलें जून जुलैन. हे गोवा टुरिस्ट प्लेस देखून आतां थोडे बुकींग जालें तशें तांगेलें रेट वाडत वता. हे जावचें ना म्हणून कशें केलें मठान पयशे दिवन तांगेलें टोटल एक रेट फिक्स करून रूम बुक्स केली. आनी तांकां उठून म्हण कॅटेगरी आसा. आतां गोवा म्हणलें की सादारण एक हांगा रेंज चाल जावचें 2000 वयर जाल्यार तिकेचे एक 1500, 2000, 3000, 4000 आनी स्टार हॉटेल असल उट्टू आमी बूक करून दवरली. बूक करून घेवन आतां आमी कोणाले जुलैच्यान कोणाला फोन येयले की तांगेले बजेटा प्रमाणे तांकां अलोकेट करता गेले. आतां कसं जालें आतां एक कोणी मध्ये येताचे ते आमगेले एक रामा मूर्ती वैभव की मठाचे एक रिनोवेशन इतलें तर्फेन चल्लें की म्हणजे लोकांना एक उत्सुकता वाडता आसा. आनी ते जप जाले नंतर आनी आमगेले एक रथयात्रा जाली पळय रामाल रथ येवच्या लागले नंतर ते रामाल रथाचे वैभव पळोवन आनी लोकांची चड उमेद आयली. तशें न्हू उट्टू लोक फोन करून हांगा विचारचे लागले जाल्यार हांगा आतां ऑलमोस्ट रूम्स क्लोज जाली जाल्यार आमी ते थोडे कारवारान बी केले. तें प्रॉब्लेम जाता आसा म्हणून आतां मठान कसं केलें एक जर्मन टेंट घालून एक 500 रुपया लोकांक राब तशी एक हाजें डॉर्मेटरी व्यवस्था केली. ती डॉर्मेटरी म्हळ्यार कशी आतां आमी सांगतो कुंभमेळा वेळार कसं केलें पळय सिमिलर ती ताची कॉस्ट हाय आसा देखून म्हळ्यार एक कॅटेगरी वायज ते दवरलें आसा म्हळ्यार एक लोकांक चुकचें ना म्हणून. आतां इतलो तो बुकींग जालें आसा जाल्यार तिकेची आतां आनीक कोणाक येवचें आसल्यार आमी कारवाराक की खंयची वेवस्था करताची. तुमी कंटिन्युअस आमकां नंबर दिल्ले नंबराक दोनी नंबराक कॉन्टेक्ट करीत उरयतात. लास्ट डे पासून आमी ट्राय करतात कित्याक म्हळ्यार आमकां बी एक इच्छा आसा की म्हळ्यार आमगेले सर्व लोकांना येवन हे राम मंदिराचे आमगेले मठाचे वैभव पळोवन वचका म्हणून आमकां इच्छा आसा स्वाम्यांक इच्छा आसा आनी सगळे कमिटीच्यांक बी इच्छा आसा. आतां हांगा तुका सांग की म्हळ्यार आतां इतलो तो दिसाक 10,000 लोक अशे येता म्हळ्यार ताजे ताका
लोक कुठं विचारता की आमकां कसं व्यवस्था आसा मरे थंय आमगेले गाडी हाडल्या पार्किंग आसुया म्हणून जाय तितलो पार्किंगा व्यवस्था आसा 2000 गाडी राबीत तितलो पार्किंगा व्यवस्था केल्लो आसा. तशीच आमी खंय हॉटेल बूक केल्या पळय थोडे लोक गाडी रायल्या रे तांगेले कार जे उरतात थंय वेवस्थीत उरता. आतां थोड्या लोकांनी गाडी घेवन आयले बा आमगे ड्रायव्हरान खंय राबचें म्हळ्यार आमी आमगेले पार्किंग एरियांत ड्रायव्हरा खातीर एक डॉर्मेटरी केल्लो आसा तांणी थंय राबीत खाण जेवण मठांत निरंतर मेळटा. सकाळी एक 6 घंट्याक च्या चाल जाल्यार रात्री 9:30 पासून किचन ओपन उरता लोकांल खातीर. सो आनी सेकंड कसां की म्हळ्यार आतां आमी हांगा कसं हॉटेलांत येवन राबल्यार आमकां मठा येवची कशी बाबा 10 ते 12 किलोमिटर 20 मिनटां वाट आसा म्हणून ताका सुद्दां आमी वेवस्था केल्लो आसा. आतां कोण हॉटेलान राबता की तांकां आमी बसार नाल्यार की टेम्पो ट्रॅव्हलर की नाल्यार कार तांगेली सायज कितलो लोक येवचे आसा की ताजे प्रमाणे आमी वेवस्था करतात. आतां तें कशें आतां बस केल्या म्हणजे बट आमी दोग लोक रेडी जाल्यार बस धाड तशी करत न्ही आमी एक शेड्यूल टायम दवरतात. सकाळी पळय एक 7:30 एक 8 o'clock एक ट्रीप 8:30 एक ट्रीप 9 घंटे एक ट्रीप अशी एक म्हळ्यार टेंटेटिव्ह टायम सांगले ते डेट टायम प्रकार तुमी रेडी जावन त्या गाडयेर चोवन येवका. हांगा आयले नंतर परत हांगा दिवसभर प्रोग्राम उरता रात्री प्रोग्राम जाले की डायरेक्ट तुमकां उठ्ठू लोकांक आमी थंय वापस हॉटेलान सोडची बी वेवस्था आसा. आतां कारवारान बी आमी खंय हॉटेल कोण दिलें न्ही आमी कोण दिलें हॉटेलांतल्यान तुमकां कारवारच्यान डेली हांगा हाडचें रात्री व्हरून वापस सोडची बी आमी वेवस्था केल्या. तशें हांव न्हू काही भिवची गरज ना. आतां मस्त लोक म्हणटा आमी उठून एज जाल्ली आसाची आमी कशी येवची आमकां मांताऱ्यांक वेवस्था आसा इंडियन टॉयलेट आसा की ना. हांगा गोंयांत कितलो हॉटेल आसा की 100% इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट आसा कमोड खंय इंडियन टॉयलेट मेळना जाय म्हळ्यार बी मेळना हांगा तशें आसा. सो लोकांनी ते काळजी घेवची गरज ना. तशेंच आतां डॉर्मेटरी केल्या मागीर कशी जर्मन टेंट एक टेंटान 100 करेक्ट प्रॉपर मांचे उरता ताजेर बेड घाल्ले उरता बेडशीट उरता एक चादर दिताची वयर टू फॅन उरता आनी तुमगेले एक लगेज दवरच्या एक सानचें लॉकर बी उरता. आनी हे 4 टेंटाक मेळून न्हू 20 टेंट म्हळ्यार 28 वॉशरूम्स उरताचे. सो जाय ते सफिशियंट उरता. आतां आमी ते डॉर्मेटरी म्हळ्यार की एक कसं न्ही एक कसकी एक कल्पना येता मरे हांव डॉर्मेटरी कशी उरचें म्हणून जाल्यार एक विशय कसो म्हळ्यार एक डॉर्मेटरीन 100 आमगेले जन उरताचे. आतां कशी तुमी देवस्थानाक लग्न आयले तेन्ना गाज्या बाज्या उलयत उरता पळय आमगेलो तो हो म्हणून नाल्यार ते गांवचे विशय हे गांवचे विशय हो तशें तुमकां एक 4 लोकांक हें जावंक न्हू थोडे लोक उमेदवार उरताचे डॅन्स करताले उरताचे भजन म्हणटाले उरताचे तसं उठून आमी क्लब आसतना ताजी विनोद विंगड कशी आमी रेल्वे स्टेशन वचून बशिल्ले तेन्ना आमी ग्रुपार गेल्यार कशी एक टायमपास येता पळय हें सिमिलर एक्सपिरियन्स जाता तुमकां. हाजे भितर तुमी कांय काळजी करचे ना डेफिनेटली तुमी एन्जॉय करताय. आनी मांतार लोकांक सकयल न्हिदचे डॉर्मेटरी म्हळ्यार सकयल न्हिदची न्हय हांगा प्रॉपर मांचे गिंचे दवरला आसा सो मांतार लोकांक बी टेन्शन घेवची गरज ना. ही डॉर्मेटरी आसा पळय हांगच्यान आमगेल्या मठाच्यान सादारण एक 3 मिनटां वाट जमकून गेले 3 मिनटां वाट जाले तिकेची तर मांतार आशिल्ल्यांक थंयच्यान आमी हांगा वापस मठाक सोडच्याक बी आमी सुविधा करताय. जाय आशिल्ले तेन्ना एक बग्गी की कसं दवरताची ते अप एंड डावन करत उरतात आनी ते वयता वचयता. सो आनी तिसरा कसं की म्हळ्यार लोक विचारता आशिल्ले आमी वटमाम आमी ते तान्नी वेवस्था आसता हें आसता म्हणून मठांत हांव ऑलरेडी सांगिल्ल्या वरी सकाळी एक 6 घंट्याक टी कॉफी चाल जाल्यार रात्री 9:30 पासून जेवण सकाळ तान्नीक जेवण दनपार जेवण सांजेर तान्नीक आनी रात्री जेवण उरता. सो ताजे विशयान बी कसं एक टेन्शन घेवका म्हूण ना. आतां मस्त लोक विचारता आशिल्ले आतां आमकां गोवांत आयल्यार टॅक्स भरचे पडटले म्हणून गोवा बॉर्डरार खंयचे कोणाले प्रायवेट कार प्रायवेट गाडी उरल्यार अक्रॉस इंडिया खंयी टॅक्स भरची उरना तशें गोवान बी कोणी टॅक्स भरका म्हूण ना. इन केस आतां तुमी खंयचे टेम्पो कोरून आयल्या बस कोरून आयल्या येस ताका तुमी टॅक्स भरची उरता. ताजे खातीर बी आतां ते ऑलमोस्ट फायनल जातालें. आतां आमी कसं करता की म्हळ्यार आमगेले लोक आसा पळय मठाचे 550 इयर्स तसले एक लोगो करून तुमगेले प्रत्येक कारार टेम्पोर बसार ते एक स्टिक कोरून आयल्यार तुमकां खंयचे पोलीस देव बॉर्डरार त्रास दिनात. ओके तुमी येवका जाल्यार एक लक्षांत उरका की म्हळ्यार काणकोणाच्यान क्रॉस जाल्यार खंयचेय कन्सेशन लागना फाल्यां कसं नाही जाल्यार तुमी जबाबदारी. आमगेले रिक्वेस्ट कसं की म्हळ्यार सपोज ते पोलिसान सोडलें म्हणून तुमी आयले नंतर कसं नाही मस्ती करनाकाची कसं नाही एक्सिडेंट जाल्यार नाल्यार कसं नाही जाल्यार फाल्यां तुमकां इन्शुरन्स उरना म्हळ्यार तुमी क्रॉस केले हें हांव उलयता आशिल्लें ओन्ली येलो बोर्डार
प्रायव्हेट हाका कसं इश्यू ना जाय तशी आता हे वयतानी सो ते करना अशी चंदले लोकांनी येवका आतां ओके आतां एक कसं की म्हळ्यार नेक्स्ट आतां 28 आमगेलो इतलो व्हड सौभाग्य की म्हळ्यार आमगेलो मठा हिस्ट्रीन तूं फर्स्ट टायम खंयचे एक प्रायम मिनिस्टर तो बी मोदील तसल एक वर्ल्ड लिडर म्हणटा पळय तसल एक प्रधानमंत्री आमगेल्या मठा येता आसा स्वाम्याक मेळून घेवन स्वाम्या बरचे एक आशिर्वाद घेवन वता आसा आनी आमकां एक हे 550 तो भी इतलो कुशल की मैं ताका वचून सांगितलं ना 550 साल हो गया आपका इसका तो मेरे को देखना है हांगा राम मंदिर जाता म्हळ्ळें की ताका एकदम कुशल आहे 77 फिटाचे आमी राम हांगा प्रतिश्ठ करता म्हळ्ळें की ताका बी भारी कुशल आतां सो तो येता आसा सो ते दिवस आसा पळय एक प्रोटोकॉल उरता एक प्रायम मिनिस्टर येता म्हळ्यार तागेली सेक्युरिटी तागेले खाजी कितें रे थोडे इश्यू उरताचे म्हळ्यार आमकां कशें आमकां ते फ्री मुवमेंट करचे ना ते एक दिवसा खातीर तांकां तूं आमगेले रिक्वेस्ट कशें की म्हळ्यार आतां सपोज कोणी येता बा आमकां पळय आमगेले की डॉर्मेटरी आनी थोडे उरताले 100-200 तुमकां डॉर्मेटरी येवन 20 वेळा राबल्यार भारी खुशी तुमी फोन करा आमी व्यवस्थ करून दितात कितले लोकांक जाता की तितले बाकी लोक आसा पळय आमगेले रिक्वेस्ट कशें की म्हळ्यार अरावंड 100-120 किलोमिटरा भितर कोण आसा की सकाळी भायर सर न्हू जाल्यार तितले एक 9:30 भितर येवन पावपाचें म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमगेलें एक्सपेक्टेशन आमगेले एक 10,000 लोक प्लस एक गोंयचे पब्लीक येता न्ही मोदी आयला म्हळ्यार उठो गोंयचे लोक धांवन येता हांगा पळोवच्याक तशें हांव न्हू तुमी बेगी आयल्यार एक 9 घंटा भितर आयल बा एक आयले ब्रेकफास्ट केले तान्नी पिवन जेवण करून 11-11:30 भितर पयलें वचून बसल्यार येद्राक बसयता मोदी चंद्रकोन पळयता चंद्रकोन आयकवयता सपोज तुमी लेट केल्यार भितर वचाय मेळटाची जाल्यार कशें जाता हांगच्यान ऑलरेडी लोकल म्हळ्यार आमगेले मठांत न्हय शिल्बी कोण पब्लीक येता पळय मोदी पळोवच्याक तांणी येद्रा ऑक्युपाय केल्यार तुमी फाटल्यान उरताले तशें जावन आमगेले रिक्वेस्ट कशें की जाल्यार तितले बेगी 9 घंटे येवन पावा 9:30 भितर येवन पावा येवंक न्हू हें कसं एक आमगेलें एक भाग्य आसा पळय आमगेले एक मठाक एक इतलो प्रधानमंत्री येवन करता म्हळ्यार इतलो पब्लिसिटी फाल्यां हे पब्लिसिटीन आमगेले मठ म्हळ्यार एक टुरिस्ट प्लेस जाता कित्याक म्हळ्यार इतलो व्हड एक 77 फिटाचे राम म्हाका आमी राबयता आसाची कळना हें इंडियान फर्स्ट टायम तशीच आमी एक रामाल म्युजियम बी जावचें आसा आतां न्हय तें म्हळ्यार आतां काम जालें ना देखून ताका बेगीन एक टायम घेवचो पुरो सो तें बी वर्ल्ड क्लास जावचें आसा तो असल एक टुरिस्ट प्लेस जावचें असल एक आमगेलें संदर्भार सगळ्यांनी आमगेल्या लोकांनी येवका ते बसका म्हणून आमगेली एक इच्छा आसा आनी सेकंड आतां सपोज मोदीन आयिल्ले दीस आतां तुमी उठून आयल्यार हांगा भितर पसून गाडी सोडनाची आतां सपोज कर्नाटकाच्यान येताल्यांक तांकां कसं करताची आमगेले ते पोळे म्हळ्यार आमगेले बॉर्डर आसा बॉर्डरा कडेन गाडी राबयताची तुमकां उठून फूड पॅकेट मेळटा तें खावच तुमी थंय खावंक न्हू म्हळ्यार सकाळी आयल्यार इश्यू ना सकाळी आयल्यार तुमी हांगा कसं लागीं पसून येता भितर वचयता कडेर आयल्यार आमकां एक पार्किंग एरिया म्हणून केल्या आमगेले कळना परशुराम देवस्थाना कडेन गाडी राबता थंय तांणी म्हळ्यार लेट आयल्यार जेवण आनी उठून थंय उरता थंय उठून गाडी राबोवची पडटा कार उर कसं न्ही उर लेट आयल्यांक थंय राबोवची पडटा थंयच्यान आमी पिकअप करता पिकअप करून मेन मठाचे मेन द्वारा कडेन हाडटाची कडेन थंयच्यान देवोंक न्हू भितर इंटरनली म्हळ्यार आमगेले मेन गेटाच्यान ते आमगेले मोदीन भाशण करचे हॉल आसा पळय चमकून वचचे यंग लोकांना कोण म्हणता आसल्यार तांकां आमी सांग गाडी व्यवस्थ केल्या कसं न्हय टेम्पो ट्रॅव्हलर ती हांगा मात व्हरचे दितात सो तशें हांव न्हू जाल्यार तितले तुमी बेगी येया आनी हे प्रोग्रामांत 20-22 लोक येता देखून एक पण मोदी भाशण जाल्लें की एकदम लोक हांगचे लोकल लोक एटलिस्ट बेगी घरा वचचे तरी बडाबड भायर येताले तुमी कसं करता की म्हळ्यार जाल्यार तितले आमगेले एक सहनशीलता कसं नासता ती दाखोवका तुमी बसका उठो एक अर्द लोकांक भायर गेले नंतर आमी उठान भायर येवका कित्याक म्हळ्यार आमकां अर्जंट धांवचें उरना कळना वचका म्हणून आमगेले हें सेकंड आतां मोदी आमी 1 घंटा 11:30 येवन हॉलांत पेंडॉलांत बसल्यार कशी मारे आमगेले म्हळ्यार कांय भिवची गरज ना एक कंटिन्युअस एक रामलीला म्हणून एक प्रोग्राम करता उरता तुमी ते रामलीला पळयल्यार बाकी बसून वता ते रामलीला पळोवंक तुमी रामायक मनाक घेतल्या नंतर मोदीन रामाला विशय उलयल्यार ताजी एक चंदाई विंगड जाता हां सो हें एक आमगेले दृश्टीन एक 4-5 पॉयंट सांगले आतां आमी सांगता आशिल्ले की म्हळ्यार तुमकां हाडचे व्हरचे आमी करताची म्हणून हॉटेलांतून हांगा थंय सपोज बस मिस जालें बा मिस जाल्यार आमकां इन्फॉर्म करीत आमी हांगा आयिल्ले नंतर तुमकां एक नंबर दिताची ते आमी एक असो नंबर दिता पळय ते तुमी त्या नंबराक फोन केल्यार
तुमगेले तशी कोण चुकिल्लो उरता पळय तशी एक 4 लोक ओवरटे म्हळ्यार आमी एक सेकंडरी कसं व्यवस्था करतात जाल्यार आमगेले रिक्वेस्ट कसं की म्हळ्यार इतलोड जनसागर इतलो तूं गाडी हें भोंवता आसतना जालें तितलें तुमी आमी दिले टायमार ते बस दरगीन येवच की कसं म्हणून करका आनी तिसरा कसं की म्हळ्यार तुमकां तूं गोंयांक वतास की म्हळ्यार गोंयांत तूं खंयचे कानून आसा पळय स्ट्रिक्टली फॉलो करताचे खंयच्याय विशयांत उरप एस्पेशली तुमी गोवा पुलिसाक ऑलरेडी एक्सपिरियन्स केल्लें उरतालें केन्ना एज अ ट्युरिस्ट तुमी जेवण आयिल्ले तेन्ना प्रत्येक पण फायन दिवन गेल्ले उरताले नाल्यार धरले उरताले तो हांगा गोंयांत एक स्पीड लिमीट आसा आतां तुमी हायवेर आयले रे म्हाका दिसता 60 to 70 उरता तुमी एक पण तुमी तें आमी ते काणकोण न्यू ब्रिज जाल्या थंयच्यान सकयल घेतले की स्पीड लिमीट 40 आमगेले रिक्वेस्ट कसं की म्हळ्यार ते दीस व्हेकल बी चड उरताची येद्रा आनी रोड बी बारीक येद्रा बदलीच्यान गाडी येता उरताची खंयच्याय पद्दतीन तुमी तें कसं स्पीड क्रॉस करनाशी पळयाचे आनी पोलीस आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्लो आसा हांगा आमगेले MLA आमगेले मिनिस्टर लोकांनी तांकां पोलिसांक सांगिल्लें आसा जाल्यार तितलें तुमी तांगेलें की आमगेले येता लोकांक सॉफ्ट बिहेवियर दवरका म्हणून ते सॉफ्ट उरताले बट रुल्स वायलेट केल्यार तांकां स्ट्रिक्ट जेवचें पडटा कित्याक म्हळ्यार एकल्याक सोडल्यार लोकांक सोडचें पडटा तें सो तें एक तुमकां लक्षांत उरप आनी कसं की म्हळ्यार प्लस आनी कसं न्ही तुमकां ह्या विशयांत आसल्यार तुमी केन्ना फोन करून विचारीत जाल्यार एक लक्षांत दवरता की म्हळ्यार आतां कोण की कसं सांगता ते मोद येत के मरे ते सोड नाके मरे हें येत के मरे गाडी सोडनाच काय मरे म्हणून कसं नाही ना ते उठू तुम कसं नाही इन्फॉर्मेशन जालें पळय आमगेलें तें मठाचे ऑफिशियल वेबसायट आसा तांत वचून तांत ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन घेवन तुमी विचार करून करा आनी एक इम्पॉर्टंट कसं की म्हळ्यार आतां कोण ट्रेनर येता पळय आतां आमगेले कमिटीच्यान रेल्वे डिपार्टमेंटाक उलोवंक न्ही हांगा काणकोण आमकां सपोज कारवार स्टॉप नाल्यार मडगांव मात स्टॉप आशिल्ल्यांक तसं ट्रेनाक बी आतां काणकोणांत स्टॉप 1 मिनिटा कितें दिवचें म्हणून केलें जाल्यार हें कसं करता तुमी एक पण ट्रेनार चडले नंतर सपोज तुमी कारवारा टिकेट काडला आसा नाल्यार मडगांव टिकेट केल्लो आसा टी विचारका आमी काणकोण देंवता आसाची आमकां एक सर्क्युलर आयले एक काणकोणांत स्टॉप आसा खंय फॉर हे 1 दिसाक कन्फर्म करा येस म्हळ्यार तुमी मडगांव नाल्यार कारवार देवका म्हणना काणकोणाक देवा काणकोणा देवल्यार तुमकां हार्डली 10 to 12 किलोमिटर आसा 10-15 मिनटां रिक्षी कसं म्हणून करून तुमगेल्या हॉटेलाक मठाक येवचें जाता हें इतलें एक आमगेले हातूंतल्यान एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन आमगेले रिक्वेस्ट आतां बी सांगताची पुरो आतां मोदीन एक दिवस मस्त रश उरता आनी तो ऑलरेडी मागेले मारे टिकेट मेळत की ना पास मेळत की ना टेन्शन आसलें रे ओके बाकी दिवस हें एक लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी प्रत्येक फॅमिलीच्यान हें येवन पळोवंक तसलो एक विशय अनुभव करता तसलो विशय आनी हांतू हांव मस्त लोक पळय हें लॉजिस्टीक आसा देखून दिवसा म्हाका 100 ते 150 फोन येता तांत म्हगेलो अनुभव कसो की म्हळ्यार उट्टू मानतार लोक म्हळ्यार एज जाल्ले लोक तांकां इंट्रस्ट दाखयता आसत हां सुमार लोक म्हळ्यार अरे तुमी 60-70 जाल्ले तुमी मात कितें चेडवांक गिन्या न्ही अरे चेडवांक तांकां इंट्रस्ट ना तांकां काम आसा काय म्हणून म्हगेलें एक हें चेडवां यंग जनरेशनाक जाल्यार म्हगेली एक रिक्वेस्ट कसो की म्हळ्यार हें तुमगेलें आन अम्माले लायफ टायमार एक कसं एक इम्पॉर्टंट हें कसं एक प्रोग्राम हो तुम आत्ता जनरेशनाक एक हांतू रुची बेगीन कमी म्हळ्यार आमगेले मिस्टेक आमी तांकां वरनाची चड हें केलें ना जाल्यार तुमगेलें आन अम्माक पयलीं दोन तांणी हें फॉलो करता तसो देखून हे तुमगेले ड्युटी की म्हळ्यार तुमगेले तांणी विचारना शिवरा अण्णा अम्मा वचें वे म्हूण सांगा तुमगेलें कसलेंय काम आसलें की सायडान काण दवरन तांकां काण घेवन तांकां हे वैभव दाखोवन हे रामाला आशिर्वाद घेवचून स्वाम्याला आशिर्वाद घेवचून दिवन ते एक पुण्य तुमी बांदून घेवका हें पुण्या फल तुमकां काशी यात्रा वचून अयोध्या यात्रा वचून कोरून आयिल्लो तितलोच मेळटा ताजे खातीर प्रत्येक यंग जनरेशन आपूण मारे IT थंय बिजी हांगा बिजी सॉफ्टवेअर बिजी कंपनी बिजी कसं ना लायफान फाल्यां आमकां एमर्जन्सी आयले रे सगळे सोडून धांवता आमी ताका कोणाक आराम ना 8 दीस आमी काडटाची हें तुमगेले आन अम्माक तुमगेले सिनियर लोकांक हें एक वेवस्था करून दिवची तुमगेली जबाबदारी आनी एक पण तुमी सपोज हांगा येवन हांगा वैभव हांगचे कल्चर आनी पळोवंक गेल्यार म्हाका गॅरंटी आसा की म्हळ्यार तुमी वर्साक एक पंत येवंक हे मठांत 4 दीस राबून वताले इतलो मठ बांदले म्हणल्या नंतर तुमकां मुखारी राबच्याक सुविधा जाय तितलो आसा वेवस्था फुल्ल उरता तेन्ना येवंक राबून वचका मारे तसले एक शांती तुमकां हांगा मेळटा गुरूल आशिर्वाद मेळटा सो ह्या दृश्टीन विचार करून सगळ्यांक तुमगेल्या म्हालगड्यांक हें हाण घेवन एक तीर्थ यात्रा जावं तांगेलो म्हणली एक म्हगेली विनंती तावळ उलयतना हांव म्हणलें एक आमगेले ऑफिशियल वेबसायटार पळय म्हणून ऑफिशियल म्हळ्यार ओन्ली ऑफिशियल वेबसायट म्हूण न्हय आमगेले ऑफिशियल सोशल मिडिया लायक पळय WhatsApp आसा Instagram आसा
तांतुटू आमगेले आमी अनाउन्समेंट तेन्ना करता उरताची. आतां आमी कसं सांगलें पळय तांत विशयान कसं एक चेंजीस आसा बा. आमी हे ऑफिशियल चॅनला थ्रूच सांगताची तें मात्र पळोवंक तुमी हें आतां लोकांक सांगेल खंयचे अफवा आसा पळय तांतनी तुमी विचार करनाकाची, बिलीव करची गरज ना आनी ताजे खातीर परत परत फोन करची बी गरज ना. आमी गॅरंटी दिता की म्हळ्यार लॉजिस्टीक टीम आमी गॅरंटी दिता की म्हळ्यार तुमी हांगा येवन पावले नंतर तुमकां कसलेंय तोंदर ना अशी तुमकां हॉटेलात की हांगा की मठाच्यान की तुमकां कसं वेवस्था आसा की ते करून दिवचें काम आमगेलें. ही आमी गॅरंटी दिताची. परत परत फोन करनाकाची, कोणी सांगलें म्हणून कांय टेन्शन करनाकाची. म्हालगड उरो, धाकलो उरो, मांतार उरो, हुट्टू लोकांक बरे रितीन पळोवचें जाल्यार तितले आमी प्रयत्न करताचे. गुरूल आशिर्वाद, रामाल आशिर्वाद, विठ्ठलाल आशिर्वाद म्हळ्यार आस्त देखून हें 100% जाता म्हणून आमकां एक विश्वास आसा. हे विश्वासार आमी चलच्याक प्रयत्न करताचे. धन्यवाद.